माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? सो टाइम जालो आसा 12:30. आता व्लॉग स्टार्ट करता आणि बाहेर तुमकां सांगू आता जस्ट स्कूल सुरपाचो टायम हो आणि भायर इतलो काळोख जाला आणि पावस सामको दाखयता तुमकां. सो हे पळयात बरोबर पावस पडटा, काळोख जाला सारको. सो वदळ नासलेलो, पावस बारीक पडटाले पण आता पळय काळोख जाला सारकें, व्हडलो पावस पडटा. ओके, सो तुमच्या वांगडा कितें उलोवंक जाय आसलेलें, सुशेगाद बसया आणि उलोवया. ओके, आणि आईज मातशी बिजी आसलेली, सांगता कित्याक ते. ओके, सो सकाळच्यान तेच कामां करताले, जस्ट आत्तां फ्री जाले, म्हटलें व्लॉग स्टार्ट करया म्हटलें. ओके, तुमच्या वांगडा कितें उलोवंक जाय, बसया सुशेगाद उलोवया. ओके, काल न्ही खूपच टायर्ड जालें. चिका कालो पण लास्ट इयर आमी गेल्ली पण चिका कालो सामको बेस्ट व्हिडिओ येयल्लो, पण बरें आसलेले, म्हणजे पावस बी नासलेलो तेन्ना गेल्या वर्सा. पण दिस टायम न्ही सारकें पावसान बुडले आमी आणि फर्स्ट टायम हांवें मोबायल न्ही इतलो भिजयलो काल. पण माझे मोबाईल आपले वॉटरप्रूफ हा, तितले काय हें जावंक ना. पण कितें करतालें ऑप्शनूच ना न्ही, व्हिडिओ तरी काडूंकूच जाय. पण मजा येयली, पण पावसान मातशें वाट लायलें, म्हणजे पावस मातसो थांबोंक जाय आसलेलें. पण काल सांगू तुमकां पावस कंटिन्युअस पावस सामको. पण जालें एकदाचें. मागीर आमी गेली एकट्याच्या घरा, अशें फ्रेशअप जावपाक गेल्ले आमी. अशें कांय प्लॅन नासलेलें की आमी तेंगेर बी वयतले म्हणून. सो तेणें म्हाका म्हटलेलें आपूण येतलें म्हणून चिखल कालोवंक, पण अशें काय प्लॅन, आनी हांव चिंतूंक नासलें की हांव इतलें चिखलान बुडटलें म्हणून. पण लास्ट न्ही इतलें हांव चिखलान बुडूंक नासलेलें. पण दिस टायम न्ही खुपूच हांव पॅन्ट बीन म्हणजे पयलें आसलेलें आमी न्यू चुडीदार घालून गेल्लें हांव, ते बेंगळूरसून हाडलेले. सगळें चिखलान हें जालें, पण बरें ताका वॉश केलें, बरें ताका घातलें आनी सुकयलें आतां. ओके, मागीर आमी एकट्याच्या घरा गेले, जस्ट एक फ्रेशअप जावपाक गेल्ले आमी, पांय बी अशें धुवपाक बीन, कपडे बी धुवपाक अशें केल्लें हांव. सो तेणें आमकां रावयलें जेवपाकूच, ते बाबा जेवनूच वचप आलें. मागीर आमी जेवून न्ही आमी भायर सरलीं. बरें आहा ते तेवटेन, म्हणजे हांव फर्स्ट टायम तेवटेन पावलां त्या सायडीन, आनी तांकां लागीं आहा तें म्हणून आमी गेलीं, लागीं आसा म्हणून गेलीं आमी, पळोवया म्हटलें. सो नेक्स्ट टायम आमी वचपाक आमकां कळटलें न्ही तेंगेर. सो चवथीक बीन ताका लागून तेंगे गणपती हाडटा खंय, सो ताका लागून गेल्लीं आमी आनी तेणें आमकां जेवनूच धाडलें. आनी बरें एन्जॉय केलें. जास्वंदीचें दाखयता तुमकां एक झाड दिलां, आजून ताका कुंडेन लावंक ना, कित्याक खबर कुंडी ना आनी एट प्रेझेंट जागो ना दवरपाक. सो मम्मीक म्हटलें ते प्लास्टिकान आसा न्ही म्हटलें झाड, दाखयता तुमकां मागीर हांव तें झाड. ओके, एक मम्मीक झाड दिलां हेणेन आनी आयली आमी. आनी आमचो सेकेंड टायम चिखल कालोवंक वयता, हो सेकेंड टायम आमचो. मजा येता हाका न्ही. रितू खेळपाचो, रितुका वांगडा कोण फ्रेंड बी आसले न्ही वळखीचे, तो खेळपाचो चिखलान. हांगा सगळे अननोन पर्सन, सगळे अननोन लोक न्ही, तो इतले बीन सगळं चिखलान वयचो ना खेळपाक. सो वळखीचे कोण आसले न्ही तो चिखलान खेळपाचो. ओके, एक मजा, एक देवाची श्रद्धा म्हणटा पळय तशें. ओके, आनी सेकेंड थिंग, सकाळीं मातशें हांव बिजी आसलेलें. आयज हांव करता अळू वडी, आनी म्हाजे ते अळू वडी वयतले आयज दुबय. दुबय वयतले आयज. तो रुबिनान म्हाका कॉल केल्लें, रेहानचे बायल रुबिनान, अशें तेणें म्हाजे व्हिडिओ पयले खंय, अळू वडी हांवें तुमकां शेअर केल्ले पळय, सो ताका ते रूच येयली खावपाक. सो ते हांव बाले आपल्याक करून धाड, आनी जस्ट हांवें हांगा पानां बिनां सगळें पुसून दवरलां, आनी ते अळू वडी भितर लावपाक बेसनाचें मिक्सर बिक्सर रेडी करून दवरलां. सो आयज रेहानाची मम्मी डॅडी वयता दुबय. सो आयज ताका हांव करून दितलें, रातचे 8 सुमार दितलो व्हरून शिव, रातचे 12 तिमी वयतली, भायर सरतली एअरपोर्टाक. टायम आसा भरपूर. सो आनी अळूची पानां न्ही, जे रेहानाचें घर आहा न्ही फाटल्यान न्ही भरपूर जाला. सो पानां म्हाका हाडून दिल्या हेंच्यांनी. ओके, पुसून दवरला हांवें. सो करून दी पावलें, ताका तें आवडटा खंय अळू वडी, तो करून दी पावलें. तो ताका हांव करून गरम गरम स्टीम करून कट करून दितले डब्यान घालून. मागीर ते फ्राय करून खातले, आनी फ्रिजीन दवरला ते 3-4 दीस बरें उरता, अशें कांय ना. सो सगळें रेडी करून दवरलां हांवें. ओके, ताका लागून न्ही मातशें सकाळीं मातशें हें आसलें बिजी, पानां पुसतालें हें कर, तें रेडी करून दवरलें हांवें. आनी एक म्हाका कमेंट येयल्लें, तुजें लिपस्टीक कलेक्शन शेअर कर खंय. सो म्हाजे कडेन लिपस्टिकाचें अशें कलेक्शन कांय ना. आनी इफ सपोज तुमकां हांवें ते आतां म्हाका कोणें जर कमेंट केला लिपस्टीक कलेक्शन दाखय म्हणून, इफ ते आतां हांवें सपोज व्हिडिओ केले, फाल्यां बाकीच्या लोकांनी आतां कोण शेअर केला पळय लिपस्टिकाचें बीन कलेक्शन, फाल्यां तेमी कितें म्हणटले खबर आहा, हांव तेंचे कॉपी करता म्हणटलें. कळ्ळें न्ही. पळय तांकां खबर ना की तुमी म्हाका सांगलां म्हणून शेअर कर म्हणून, तुमी म्हाका सांगलां म्हणून हांव तुमकां शेअर करता, हाका न्ही. इफ तुम्ही त्यांचे व्हिडिओ पळोवन तुम्ही सपोज म्हाका सांगता शेअर कर म्हणून, इफ ते सपोज हांवें शेअर केले फाल्यां तुमी कितें म्हणटा खबर आहा, म्हाजे व्हिडिओ पळोवन हेणें व्हिडिओ केला अशें म्हणटात. सो
लिपस्टिकाचें कलेक्शन असले बिसले म्हाका इंट्रस्ट ना व्हिडिओ करपाक बीन. कित्याक खबर आसा तातूंत कितें युजफूल आहा लोकांक सांग पळोवया. लिपस्टिकाचें कितें म्हणून व्हिडिओ करपाचें. सो म्हाका तें इतलें आवडना. म्हाजें अशें आसा थिंकींग जे कितें आमी व्हिडिओ करता न्ही लोकां पर्यंत युजफूल जावं म्हणजे लोकांक तें यूज जावंक जाय, कितें नॉलेज मेळोंक जाय असले व्हिडिओ हांव काडूंक सोदतां. अशें लिपस्टिकाचे मेकअपाचे असले बिसले म्हाका खरेंच इंट्रस्ट ना व्हिडिओ काडपाक. आनी हांव ते चड यूज करना. जे कितें हांव ते यूज करना पळय ते हांव तुमकां शेअर करना. फॉर एग्जाम्पल लिपस्टिकाचे तुमकां दाखयता हांव. म्हाजे एक दाखयता तुमकां म्हाजे लिपस्टीक कितलें आहा तें. कित्याक म्हाका एक सबस्क्रायबरान कमेंट केला तेजे हांव विश आहा तें फुलफील करता हयका न्ही. ताणें म्हटलां म्हणूनच आयज हांव दाखयता. सो म्हाजे कडेन 4च शेड आसा. कित्याक खबर हांव न्ही खूब हाडून दवरना शेड कळ्ळें न्ही. 4च आहा म्हाजे. ते पयलीं हांव यूज करता ते सोंपले की हांव दुसरे हाडटा. पयलींच इतले हाडून दवरना हांव. आनी एक आमगे सबस्क्रायबर येयल्ली ताणें म्हाका एक लिपस्टिकाचो एक बॉक्सूच दिला तें तुमकां हांव दाखयता. ओके. सो म्हाका न्ही चड मेकअप प्रोडक्ट घेवप बीन अशें म्हाका आवडना. कित्याक म्हाका तितून पयशे खर्च करपाक न्ही अजिबात आवडना. आनी तुमकां पयलीं सांगलां हांवें हेअर जावं किंवा फेसाक जावं चड कॅमिकलचे प्रोडक्ट बी यूज करनाकात. ओके. सो ताका लागून हांव न्ही मेकअप प्रोडक्ट बीन चड एक्सपेन्सीव आनी कितें तसले बिसले यूज करना. हांव फक्त एक फावंडेशन लायता आनी एक पावडर तो आनी एक लिपस्टीक काजळ आनी खबर ना की यूज करता ते. काजळ एक आसा म्हाजे आनी आयब्रो शेड करपाक. कित्याक म्हाजे आयब्रो न्ही खूब लायट आसा. एक पेन्सील यूज करता इतलेंच. आनी हांगासर शेड्स बीन ते आसता पळय ते हांगासर कितें लायता पळय तसले बिसले म्हाजे कांयच ना आनी हांव ते कांय यूज करना. आनी म्हाका तसले इंट्रस्ट ना आनी तसले वचून हांव पयशे खर्च करना. जे देवान आमकां दिला फेस आहा ते सावळे आसूं गोरे आसूं तितून आमी रावूंक जाय, हॅप्पी रावूंक जाय कळ्ळें न्ही. सो मेन म्हणजे हांव फावंडेशन यूज करताच तो मातशें जायत. फावंडेशन आनी एक पावडर इतलोच आनी लिपस्टीक आनी काजळ तेच यूज करता हांव. सो मेकअपाक बीन हांव चडशें म्हाज्या व्लॉगान तुमकां मेकअपाचे बीन असले बीन तुमकां व्हिडिओ पळोवंक मेळचे ना. म्हणजे ब्युटी प्रोडक्ट्स यूज करता तसले बीन तुमकां पळोवंक मेळचे ना. हांव तसले व्हिडिओ करचे सवाना. कित्याक म्हाका काय तितून हें पडना. म्हणजे कितें सांगू तुमकां युजफूल ना. आतां लिपस्टिकाचे तुमकां कितें म्हणून व्हिडिओ करतले इतले शेड घेवन दवरप ते काय म्हाका अशें युजफूल अशें दिसना. सो म्हाजे कडेन एट प्रेजेंट 4 शेड आसा. दाखयता तुमकां तेय म्हाका सांगलेलें म्हणून हांव दाखयता तुमकां. कित्याक आपल्या फाल्यां मागीर दुसरे लोक म्हणटा की हांव कॉपी केला म्हणटा. सो ताका लागून सो म्हाका कोणाचे कॉपी करपाक नाका. जे कितें आहा तें हांव तुमकां हांव दाखयता म्हाजें. ओके. सो म्हाजे हो एक शेड आसा पळय हो एक आनी हो रेड आहा. हो रेड आसा हे पळयात हो रेड आनी हो आसा ब्रावन आं. आनी हो एक जुडियोसान घेतलेलो हांवें इतलेच. आनी पयर आमगे सबस्क्रायबर येयल्ली इमॅक्युलेट फर्नांडीस आमगेर येयल्ले. आनी जेन्ना हांवें ते बॉक्स पयले पळय इतलें हांव हॅप्पी जालें की तुमकां खबर आहा न्ही हांव चड मेकअप प्रोडक्ट्स बीन यूज म्हणजे चड हाडना एक्सपेन्सीव अशें हाडना हांव. आनी म्हाका आवडटा अशें घेवपाक बी पूण कित्याक लागून ते यूज करप आवडना म्हाका. शेड्स हाड ते हाड हें हाड ना. आनी खंय वयता इतलें मेकअप करून हयका न्ही. सो म्हाका इतलें गरज पडना हेजें. सो जेन्ना म्हाका तेणें लिपस्टिकाचे एक बॉक्स दिलें पळय म्हाका तें पळोवन खूब बरें दिसलें. म्हणजे असलें बी म्हणजे लायफान केन्ना हांवें हाडूंक ना. केन्ना हाडटा जाल्यार एकूच वचून लिपस्टीक एकूच घेवन येता शॉपांतल्यान. पण आयज म्हाजे बॉक्सूच येयला पळय. जे हांव हाडूंक सोदना म्हाका नाका घेवपाचें तितून म्हाका पयशे खर्च करपाक नाका. पण आयज म्हाका तें मेवलें पळय दाखयता तुमकां. सो हें पळया. सो आमच्या घरा सबस्क्रायबर येयल्ली इमॅक्युलेट फर्नांडीस. ताजो चेडो भायर आसता. ओके. ताणें आपल्या चेड्याक सांगलें घेवन यो म्हणून. ताणें घेवन येयला आनी हितून हे सगळे शेड्स आसा हे पळया. सो म्हाका ते पयलें न्ही खूब आवडलें म्हाका. सो आतां आनी म्हाका लिपस्टीक हाडपाची गरज ना. ऑलरेडी म्हाजे 4 शेड्स आसा आनी हे एक आहा हांगासर हे पळया. सो हांगासर एक शेड आसलेलो ते एक शेड न्ही म्हाज्या हांवें फ्रेंडाक दिला. कित्याक म्हाजे कडेन हो शेड न्ही आसा सो ताका एक दिलें हांवें. आनी हे शेड्स म्हाजे कडेन ना. सो हें पळय अशें आहा. सो हें सगळें आहा. हो शेड म्हाजे आसा असलो आहा म्हाजे कडेन. सो ताका दिला हांवें. आनी बाकी सगळे शेड म्हाजे कडेन ना. सो हांवें धरून घेतला आनी म्हाका तें खूब आवडलें पळय बॉक्स. सो ताका लागून ओके. तें तुमकां सांगलें म्हणून हांवें दाखयलें. कारण ना दाखोवपा नासलेलें. नाल्यार तुमकां खबर आहा न्ही उलोवपाचे लोक खूब उलयतात ताका लागून. कोण हेजे कॉपी केला म्हणटा कोण कोणाचे कॉपी केला म्हणटा. कोण ह्या संवसारान कोण क्रिएट आपूण कोण क्रिएट करना. तेमी दुसऱ्यांचे पळोवनूच व्हिडिओ करतात. जेन्ना आमी करूंक वयता न्ही तेन्ना आमकां अशें मागीर लोक उलयतात आमी तेंचे कॉपी करता म्हणून. सो तुमकां दाखया म्हटलें. ओके. सो होप जे म्हाका कोण सबस्क्रायबरान कमेंट केल्लें न्ही दाखय म्हणून तेजे आयज व्हिडिओ हेतूनच मेळ्ळा आसतलो ताका. ओके. इतलें म्हाजें लिपस्टीक कलेक्शन. ओके. आनी चडशें कांय ना. 4 ते आनी हे बॉक्स इतलें. ओके. सो पयलीं न्ही तुमकां दाखयता हांव
काय रेसिपी हांव शेअर करचें ना अळूवडीचे, कित्याक खबर आहा तुमकां ऑलरेडी हांवें ते रेसिपी हांवें दाखयला अळूवडीचे कशें करप तें. सो दाखय तुमकां पानां सामकी व्हडली व्हडली पानां आहा, बरी आहा पानां. सो चिंतलां हांवें जेन्ना आतां हांव अळूवडी तुमकां दाखयता म्हटलें हांवें मम्मीचे स्टायल. सो हांव रेनागेर वयतलें आनी फाटल्यान काडून हाडटलें. तेगी पानांनी बरी व्हडली, म्हाका खबर ना रेनाच्या घरा फाटल्यान आसा म्हणून, जस्ट म्हाका आतांच कळ्ळें आसा म्हणून. आनी पीठ ऑर्डर केलां आनीक रागी पीठ. पयर हांवें रागी पीठ व्हरून दिलें न्ही नाचण्याचें पीठ रुबिनाक तें. सो रेनाची मम्मी म्हणपा लागली आपल्याकूच जाय म्हणपा लागली. तो जस्ट आतां येयलो आनी दिवन गेलो हे पळय पीठ नाचण्याचें 2 किलो. सो सांजचे ते आनी अळूवडी शीव व्हरून दितलो. दाखयत तुमकां पानां बरी व्हडली व्हडली पानां आसा. सो बरें धुवन न्ही ताका पुसून दवरला हांवें. आनी हांगासर न्ही हें पळय बेसनाचें मिक्सचर रेडी आसा. सो करतलें हांव आतां मागीर करून. बेगिना करून काय फायदो ना, कित्याक खबर आसा शिव 8 वयतलो घेवन, 8 9 सुमार अशें. सो तेन्नाच ताका गरम करून कट करून न्ही ताका डब्यान घालून दिता, तो व्हरतलो. ओके. आनी आयज सांजचें तुमकां एक बरें एक रेसिपी येतलें. आतां पावस बरो पडटा, तुमकां सांगलेलें हांवें एक वडा रेसिपी शेअर करतलें म्हणून हांव. ओके. आयज तें तुमकां हांव शेअर करता. ओके चल. आनी हें झाड पळय एकट्या नायकान दिल्लें, हो झाड आतां पळोवंक जाय फूल जालें तेन्ना कसलो कलर तें फूल पळोवंक जाय. आनी तें आतां प्लास्टिकानू आसा. आतां पळोवया एक कुंड्यो आसा काय पळोवंक जाय. कुंडेन मी शिफ्ट करतले. बरें आहा असले झाडां म्हाका लायक, कित्याक देवाक मेळटा न्ही फुलां बीन ताका लागून. हांवें दवरला अळूवडी स्टीम जावपाक. एक 15 मिनटां ताका स्टीम दितलें हांव. मागीर ते थंड जावंक जाय न्ही, मागीर कट करून ताका डब्यान घालतलें. आनी आयज न्ही हांव करता मम्मी करतली, मम्मीची हें रेसिपी. आयज करता दाल वडा. ओके. तुमकां सांगलेलें न्ही ह्या फाटी दाल वडा रेसिपी शेअर करपाची आसा म्हणून. सो म्हटलें आयज करया, म्हटलें भायर पावसूय पडटा, दाल वडा करया. आनी जेन्ना पयलीं आमगे दाल वडा करताले पळय मम्मी, तेन्ना केन्ना ते शेपू घालना. शेपू घालूंक जाय कळ्ळें तितून दाल वडा. बरें जाता. ते म्हाजे कजन आहा न्ही बेंगलुराक आमी गेल्ली पळय, तेमगेर न्ही दाल वडा आसतात सदांच. पण तिमी न्ही दाल वडा न्ही शेपूची भाजी घालता थोडेशे, पण बरें लागता. आमगे केन्ना अशें करूंक ना शेपू घालून. पण तुमी करात. पण तुमकां जाय जाल्यार तुमी शेपू घालात, नाजाल्यार स्कीप करात. अशें ना की कंपल्सरी शेपू घालूंकूच जाय अशें ना. सो घातल्यार बरें जाता. म्हणून स्पेशली हांव ताका लागून घेवन येयलें हांव ते शेपू पयर. सो मातशें पिड्ड्यार जालें म्हणजे सुकलें, फ्रिजीन दवरलें न्ही, जे बरें आहा पळय तें काडून दवरला. ताका न्ही फायन चॉप करूंक जाय. सो आयज आमी करया दाल वडा आनी ताच्या वांगडा करतले चटणी. ओके. सोय मागीर धनिया कोथमीर पुदिना घालून न्ही चटणी करता. ओके. ते चटणी रेसिपी तुमकां शेअर करता. ओके. सो मम्मी हांगासर कट करता कांदे बीन. आनी तुमकां दाखयता दाळ चण्याची दाळ भिजत दवरलेले सकाळी एक 6 आवर्स जाय ताका सोक जावपाक. ओके. तुमी जाय जाल्यार रातचे ताका सोक करपाक दवरूं शकता. की हांवें सकाळी दवरलेले 11 12 सुमार अशें. सो 6 आवर्स जाल्ले आसा. आनी न्ही दाळ न्ही बरें फुगोन येयला, बरें सोक जाला. दाखयता तुमकां. सो हें पळया चण्याची दाळ. सो हांगासर न्ही 1/2 kg पॅकेट आसता पळय तें फूल घेतलां. ओके. आनी 6 आवर्स ताका दवरलेलें उदक घालून. आनी हें पळयात बरें सोक जाल्लें आसा. ओके. तो आतां दाखयता तुमकां फुडलो प्रोसेस. ओके. तो चला करया आतां आमी दाल वडा. पयलीं आईक मेळटा. आई खंय हाय म्हण. बाय न्ही गे. हाय गे. म्हाका बाय आयकूंक येलें. ओके. सो हांगासर न्ही बरें वॉश करून घेतलां. आतां न्ही आमकां हें मिक्सरान घालून वांटून घेवंक जाय. आनी चड फायन अशें पेस्ट करप ना, कोसले अशें मातशें वांटून घेवंक जाय. कित्याक मदीं मदीं न्ही अशेंच चणे अक्का उरोवंक जाय. दाखयता तुमकां. तर थोडे थोडे घालून न्ही मम्मी वांटून घेता. फायन पेस्ट करनाकात. पयलीं न्ही इतलें वांटून घेता. दाखयता तुमकां कशें तें. आनी वांटतना की उदक बी घालप जाय काय ना, उदक बी घालप ना. शिव येयलो. हाय म्हणटा. आनी शिव येताना कितें हाडला पळय सामोसा हाडला. तो असो मोठो पटलो. आतां घरा करना दाल वडा.
घरा हांव जेन्ना कितें करता पळय तेन्नाच कितें ना कितें घेवन येता शिवनाथ. आतां सामोसा घेवन येयला पण कितें जावं हांवें एक सामोसा खाले कोणाक आयज म्हाका भूक लागलेले आनी आयज आमगे दाळ न्ही सारकें जेवंक ना आयज. सो आयज दाळ केल्ले न्ही सारकें जेवंक ना हांव. सो म्हाका भूक लागलेले तशें आतां कळ्ळें पळय म्हाका भूक लागता म्हणून येताना घेवन येयलो सामोसा. सो एक खाल्ले हांवें सामोसा. तूं खालो नाका एक पुरो म्हाका एकाच्या वयर सामोसा खायना ते कितले बरें आसूं एकाच्या वयर खायना. मागीर म्हाका दाल वडा खावंक जाय न्ही ताका लागून पोट मातशें खाली दवरला. सो एक खालें हांवें. पळया अशें वांटून घेवंक जाय आनी तुमकां दाखयता हांव अशें मदीं मदीं न्ही हें पळयात दाळ आसा. सो फायन अशें वांटून घेनाकात अशें आमकां कोसली वांटून घेवंक जाय आनी मदीं मदीं चणे आसूंक जाय पळय. ओके सो पळय आतां हें उरलेलें सगळें न्ही वांटून घेता आनी वांटता आसतना बीन उदक बीन कांय ऍड करप ना अशें सुकें वांटपाचें आनी तें जाता न्ही गे. हय कित्याक मागीर आमी कांदे बीन घालतले न्ही आनी कांद्याक न्ही उदीक सुट्टा. सो जेन्ना चणे तुमी मिक्सरान वांट्टले पळय उदक बी कांय ऍड करनाका बेश्टेच ताका अशें वांटून घे. सो हांगासर पळयात हें सगळें वांटून घेतलें आसा. ओके आतां आनी कितें गे हय सो हांगासर न्ही दाखयता तुमकां 2 कांदे चॉप करून घेतला आनी आले ग्रेट करून घेतला. चिली हांगा 2 न्ही चॉप करून घेतला. जितलें तुमकां तिखट जाय त्या प्रमाणे तुम्ही चिली घाला. कोथमीर घेतला आनी हें घालता हांव आयज शेपू. शेपू तुमकां नाका जाल्यार स्कीप करात बाकी सगळें तुमी सेम दवरात. ओके चला आतां हितून घालता मीठ घालता एज पर द टेस्ट. आतां हें सगळें न्ही घालून घेवंक जाय तितून आनी बरें ताका न्ही मिक्स करून घेवंक जाय. सो तुमी जेन्ना करतले न्ही शेपू घालात कित्याक भुरगे बीन खातले न्ही थोडे भाजी पोटांत वयतले ताका लागून. ओके आतां हें बरें मिक्स करून घेवंक जाय आनी उदक बिदक बीन कांय ऍड करप ना कित्याक कांद्याक न्ही मागीर उदीक सुट्टा. ओके हें जाल्लें आसा म्हाजें अळूवडी मातशें गरम हांवें हितून आसूं न्ही मागीर थंड जाली की मागीर कट करतलें हांव. सो हें पळया बरें कालून घेतला मिक्स करून घेतला आनी टेस्ट करून पळयात इफ मीठ बीन कमी आसल्यार न्ही मीठ घालात. ओके तर थोडेंशें मीठ घातलें हितून आनी अशें न्ही आमकां बरें हें मिक्स करून घेवंक जाय. जितलें तुमकां जाय तितलें तुमी फ्राय करात आनी हें जें मिक्सचर आहा पळय तुमी फ्रिजीन दवरूं शकता. इफ तुमकां नेक्स्ट डे जाल्यार तुमी फ्राय करून खावं शकता. ओके सगळें आतांच करूंक जाय अशें ना जितलें तुमकां जाय तितलें फ्राय करात आनी जें मिक्सचर आहा पळय तें तुमी फ्रिजीन दवरात. हें जाल्लें आसा. ओके तेल दवरता गरम करपाक मागीर ताका फक्त फ्राय करया. आमी करया चटणी. ओके पयली चटणी करया मागीर ताका फ्राय करया. सो हांगासर न्ही हें पळयात ग्रीन चिली घेतला एक 3-4 ग्रीन चिली घेतला हें घालता. 4 लसूण घेतला आनी एक धाकटो तुकडो आलें घेतला. थोडेशें ऑयल घालता चड ना जस्ट थोडेशें इतलेंच आनी ताका आनी बरें भाजून घेवया. सो हें पळयात बरें फ्राय जाल्लें आसा. ओके गॅस बंद करया. घालता 1/2 कप सोय घालता. सो आतां घालता कोथमीर पुदिना ना आमगेर इफ पुदिना आसा तुमी पुदिना घाला थोडेशें आनी आतां फ्राय केलेलें सगळें हें घालता ग्रीन चिली आलें आनी लसूण एक धाकटोसो तुकडो आमटान घालता. मीठ घालता थोडेशें उदक घालता. आतां हें न्ही आमकां बरें वांटून घेवंक जाय. सो हांगा पळयात चटणी रेडी आसा आनी हांवें उदक घातलां थोडेशें जें मिक्सी जारान न्ही लागलेलें न्ही चटणी थोडें उदक घालून न्ही हांवें ताका म्हणजे मिक्स करून घेतला. इतलें आमकां पातळ करूंक जाय चड थीक बरें ना इतलें बरें आहा न्ही गे सारकें आहा. हय ओके चटणी रेडी आसा. सो आतां आमी करया दाल वडा. सो आतां आमी हें करून घेवया कितें गे कितें म्हणटा रावंड करून घेवंक जाय. दाखयता तुमकां अशें घेयात आनी हातीर अशें प्रेस करात. तुमकां जाय जाल्यार आनीक पातळ जाय जाल्यार आनीक ताका प्रेस करात. ओके मम्मी म्हणटा सारकें आया पळय इतलें इफ तुमकां चड पातळ जाय जाल्यार आनीक ताका प्रेस करात. ओके अशें अशें आमी करून दवरता आनी म्हणजे छोटू कायल दवरला हांगा गरम जावपाक. भायर सामको पावस सांगू शी. आनी म्हाजी कजन भयण न्ही सांगलें न्ही बेंगळुरू आहा ते तिमी न्ही खूब पातळ करता न्ही गे पातळ करतात आनी इतले व्हडले रावंड पातळ करतात. आमगे अशेंच रावंड पण धाकटेशे आनी चड पातळ करना आमी मातशें थीक दवरतात. ओके सगळें करून घेता. ओके आनी म्हाजें आयज पार्सल आयलां हें तुमकां हांव मागीर ओपन करून दाखयता. ओके तुमकां ते रोल हाडलेले न्ही हांवें रोल किचन टॉवेल
तो ताका रोल घालपाक हें हाडला स्टँड हाडला. तो म्हटलें पयलीं वडा खावया आनी मागीर शिव तुमकां घालून दाखयतलो. ओके तेल न्ही तापलेलें आसा. सो आतां आमी घालया एक एक करून वडा बरें फ्राय करून घेवया. सो आनी एक घालता कायल धाकटे आनी ताका लागून एक हे कायलींनी च्या सारखे आता. कितें घाल भजी घाल वडा घाल च्या सारखे आता. चाराच्या वर जायना हितून. सो आतां न्ही हे वडा न्ही बरें गोल्डन ब्रावन जायसर न्ही एका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. बरो ताका ब्रावन कलर येवंक जाय. आनी हे वडा न्ही जेन्ना तुमी फ्राय करतले पळय ताका मातसो टायम लागता मातशें ब्रावन जावपाक. बरें तें ब्रावन जावंक जाय आनी भितर बीन न्ही बरें तें कूक जावंक जाय. सो स्टार्टींग जेन्ना तुमी वडा घालतले पळय फ्लेम ऑयल आहा पळय बरें गरम करात. मागीर फ्लेम आहा पळय तुमी मिडियम करात आनी बरें ताका न्ही भाजून घेयात. सो हें न्ही पळय जाल्लें आसा काडून घेता. फ्राय करून घेवंक जाय. सो बाकीचें सगळें न्ही हांव फ्राय करून घेता. सो हे पळय फ्राय जाल्लें आसा आनी तेल सगळें लाळ पडला न्ही गे. वडा भाजया म्हणटा तेल आनी हें आहा पळय फ्रिजीन दवरतलें. हें तुमी फाल्यां बीन फ्राय करून खावं शकता. सो खूब जाता न्ही तें ताका लागून दाखयता तुमकां. हें पळय इतलें जालां. हें पुरो आमकां इतलें गे खावून सांगता तुमकां कशें जाल्लें. चटणी घे मरे. चटणी तीख ना. हय घे घे खा. थोडें हांवें म्हटलें हय हालो हय मागीर रे हां खा खावून सांग. बरें आहा. हय शिव म्हणटा चटणी घेवं का खंय. आतां चटणी कोणाक दवरला हांवें. वडा चटणी खावपाचें. कितले वर्सांनी आमगे गेला हांवें दाल वडा न्ही गे. फक्त वाट पळयतालें हांव पावसाचें केन्ना पावस येतलो आनी करतलें म्हणून. बरें आहा म्हाजे डॅडीचें फेवरेट हें. चटणी ही चटणी करात जेन्ना तुमी हे वडा करतले पळय ही चटणी करात खावंक बरें लागता. हय ओके. सो म्हाज्या नेबराक दिता चटणी आनी वडा. घे दवरून दिता मरे ताका अशी ना लिफ्टी पर्यंत सोड. चटणी आनी वडा भितर हें करतलो लिफ्टीन उडयतलो. घे गड्डर. सो वडा न्ही हें सॉरी म्हणजे अळू वडी कट करता हांव कित्याक टायम जालो व्हरून दिवंक जाय तांकां. हें पळय बरें जाल्लें आसा. सो कट करून दितलें हांव तांकां डब्यान घालून. सो वचून दिवन येता. सो हें पळयात आयज म्हाजे अळू वडी दुबय वयता. बरो करून बस आं फ्लायटीन. फर्स्ट टायम वयता मरे तूं फ्लायटीन. बरो करून बस. सीट बेल्ट घाल. सीट बेल्ट घाल तूं. ओके हें पळयात बरें जाल्लें आसा. ओके पॅक करता. वयता आतां हांवें तांकां तेंगेर दिवपाक. आनी नाशण्याची पीठ मागीर याद उरचें नाशण्याची पीठ. वयता न्ही 10 मिनटां भायर सरता आनी हें लायता आतां मागीर येवन लायता. आतां लाय येवन लायता. ओके हाड. बिल्लू इरफान बिल्लू तूं येयला हांगा माजर खेळपाक रे. खंय रे तो माजर धांवता हो ताका ओडूं हाडटा. पुरो पुरो. सो आंटींनी पातोळी केला दुबय व्हरपाक रुबिनाक. हे पळया आंटी बरो बसला हातला नाका गेला धांवलो. जस्ट पावली आमी दिवन येयली आनी एक प्रॉब्लेम जालो. हांवें ते चिकन कालूचे व्हिडिओ घातले न्ही तितून न्ही म्हाका स्ट्रायक येयला. सो स्ट्रायक केला न्ही म्हणून हांवें तो म्हणजे व्हिडिओ काडले आनी खंय म्हाका स्ट्रायक केला पळय ते व्हिडिओ काडले हांवें आनी परत ताका अपलोड केला. म्हणजे कित्याक लागून स्ट्रायक केला खबर आहा. तितून धाकटे भुरगे आसलेले न्ही चिखलान खेळटाले न्ही ताका स्ट्रायक केला. सो ताका लागून ते परत ते व्हिडिओ हांवें काडले
मी परत एडिट केले ते धाकट्या भुरग्यांची व्हिडिओ असलेले ते सगळे काढले. आता परत हांवें अपलोड करून परत घातला हांवें. आता पळोवया इफ परत म्हाका खंय तरी स्ट्रायक बी येयले न्ही जाल्यार हांव ते व्हिडिओ डिलीट करतले आनी घालचे ना हांव चिक्का कालोचे न्हू शिनात. आता पळोवया. आता घातला हांवें परत सारकें आसा अजून काय म्हाका स्ट्रायक बी काय येवंक ना. रावता आनी एक वर पळयता इफ परत स्ट्रायक केला न्ही हांव डिलीट करता व्हिडिओ. तो प्रॉब्लेम जाता कित्याक खबर ते ओपन आसता न्ही म्हणजे सगळ्यांना ओपन आसले न्ही दादले बी कपडे बी घालूना न्ही ताका लागून ते म्हाका स्ट्रायक येता व्हिडिओ. सो तो एक प्रॉब्लेम जालो. टेन्शन जालें म्हाका सारकें तकली चलत ना हय रे. ओके जस्ट पावया आता. ओके आनी शिवातान ते लायला दाखयता तुमकां काडूंक ना हांवें व्हिडिओ तो लायतना बीन हांवें काडूंक ना कित्याक खबर हांव ते व्हिडिओ एडिट करताले सो ताका लागून न्ही म्हाका टेन्शन सारकें. सो म्हटलें शिवाता तूं घाल म्हटलें हांवें. सो हांगा पळयात अशें एक रोल हांगा घातला आनी हांगासर न्ही हें दवरपाचें जें एल्युमिनियम फॉयल बी आसता पळय दाखयता तुमकां राव. सो हांगासर 2 हें आसा न्ही म्हणजे हें हांगा हांवें एल्युमिनियम फॉयल आसा पळय तें दवरलां. आतां हांवें हें ट्रान्सपरंट आसता पळय राव ती अशें दवरपाचें. ओके सो अशें दवरपा. लिंक आसा पळय हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्साक घालता. ओके तुमी जाय जाल्यार ऑर्डर करूं शकता आनी बरें पडटा हें लावपाक. ओके हांगा लायला बरें दिसता आतां मातशें पळोवंक बरें दिसता हें काय बरें आसा तें स्टँड आनी तेजे प्रायस आसा कितले 200 न्ही 200 बरें आसा प्लास्टीक बरें यू कॅन ऑर्डर ऑल्सो बरें हय. ओके तो चला हो ब्लॉग एंड करता म्हाका सारको मूड नायस. आतां पळोवया आतां कितें जाता आनी न्ही जेन्ना हांवें ते व्हिडिओ घातले पळय चिक्का कालोचे कमेंट ऑफ जाता. हांव ऑन करता एक 2-3 मिनटां उरता मागीर परत ऑफ जाता. सो ताका लागून खंय तरी स्ट्रायक बीन मेळ्ळो न्ही ती मागीर तशें करता मागीर कमेंट बीन ऑफ करतात. सो आतां पळोवया अजून पर्यंत काय म्हाका अशें येवंक ना. मेल येता म्हाका सो जर म्हाका मेल येयले म्हणून सोमतें हांवें काडलें हांवें. सो आतां पळोवया नाजाल्यार हांव व्हिडिओ डिलीट करतलो. ओके घालचें ना. ओके चला आयचो हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता आनी ऑर्डर ट्राय करा शेपू घालून. ओके तो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. बाय म्हणटा शिवाना तकं दिसता. चल ओके चला बाय. ऋतू यो सगळ्या बाय म्हण. Bye. I love you, friends. Please leave comments and subscribe to Mancha Language. All. चला बाय.